काणयेचें नांव खुर्सा गुड्यार. काणयेकार CGS ताकोडे आनी काणी सादर करता वल्ली कॉड्रस. पिच्चा लिसांव करूंक बसुल्लो तरी ताची तरणी मोतो वाऱ्यार शिरकले एके पीकेक खोलये परी उबताली. ಎರಡೊಂದಿ ಎರಡ ಎರಡೆರಡು ನಾಲ್ಕ ಎರಡು ಮೂರ್ಲಿ ಆರ म्हणू मग्गी ओडल्यान म्हणटालो. मावशी भायर भितर वेताना मग्गी बुकांती काल सांजेरस काल इस्कोलांतल्यान पाट येताना रिट्टी संगी ताणें त्या पालपणसाच्या रुखा मुळांतल्या शेमगेच्या बोल्यांत पळयल्लें दृश्य. एक दादलो आनी एक स्त्री आंगार वस्तू नासतना विणगेंस लोळून आसलीं. ताच्या तरण्या मोतींत सावलां उदेलीं. सोडोवंक तांकां नातुल्लो मिस्तेर जाल्लो आनी ह्या विशीं ताणें मावशे लागीं विचारचें म्हणून 2-3 फावटी तोंड उक्तें केलें तरी ताचे जिबेची शेळ सुकुल्ली. पिच्चा इस्कोलाक वेळ जालो रे. शेजारचें रिट्टी पोतें घेवन दारार उबें आसलें. ह्या चेडवा कांय काम ना. पिच्च्यान बूक धांपलो. रिट्टी पोत्यांत ती स्लेट काडन बरोवंक पडलें. पिच्चा माडा मुळाक वचून मुतलो. नाणयेक वचून हात पांय धुवन न्हेसलो. धरा एक गोड कापी पियेया. मावशेन दोगांयकी लोट्यांत कापी हाडून दिली. हळे पिच्चा आंब्याक आनी काजूंक फातर मारूंक वचून कोणाचे मांडे फोंड घाली नाका. पालपणसाच्या रुखार चडा नाका. हांवें सांगलें आयकना तर रिट्टीन म्हाका येवन सांगाचें. हां आतां वसा वेळ जालो. पिच्चा तुजी बुती खाणगे सांजेर बेगीन येया मावशी म्हणाली. पिच्चा आनी रिट्टी उडोवन धांवलीं शेता बाटांनी उल्हासाचें उडकाणां घालून. पांपाळीं सत्रायन उतरून रानवाटेक आयलीं. कुर्सागडो उतरून सकयल देवल्यार जालें तांचें इस्कोल. कुर्सागडो इस्कोलाच्या भुरग्यांक बारी मोगासो. इस्कोलाक वचूंक म्हूण नातलीं दाड्डी पोकरी पोली भुरगीं त्या गुड्यार बोल्यांनी लिपोवन बसून सांजेर घरा पाटी वेतालीं. इस्कोलाक वेचीं सांजेचें गुड्यार भोंवून काजूच्यो बियो विंचून आंगडे विकून मिठाय खातालीं. आनी थोडीं पालपणसू आंबे काजू खाणेरां सुरणां पडकोळां इत्यादी फळ वस्तूंच्या सोदनेर आसतालीं. चिक्के व्हड भुरगे रानकुंकडांक कवड्यांक वा सान्यांक पास मांडून दवरतले. गोरवां मनजातींक 5वें तण त्या गुड्यार पुष्कळ मेळटालें. सुकण्या सावजांक जैत रूख आसरो दितालो. साबार वर्सां आदीं त्या गुड्यार वाग सुण्या वागटा रावतले म्हणून शेजारचो आब कोणा लागीं सांगतलो तें पिच्च्यान आयकल्लें. हप्त्याक 2-3 गायरां वागाच्या पोटाक ग्रास जातालीं खंय. गांवचीं 1-2 सुणीं मायक जातालीं खंय. शिवाय व्हडा रुखाच्या आमाशेचे रातीं मेल्लीं बोब मारतलीं खंय. आनीक साबार वर्सां आदीं थोडीं इस्कोलाचीं भुरगीं वागाच्या तोंडाक बली जाल्लीं खंय. मावशेन सांगतना पिच्चाची ल्हंव उबी जाल्ली. आनी पिच्चा त्या गुड्या वयल्यान वेताना रिट्टी लागीं सांगलें आनी रिट्टीन किंक्राट मारली. कुर्सागुड्या वयल्यान वेताना पिच्चाक कालचे सांजेचो उडास आयलो. रिट्टी आत्तां आयलो म्हणून चॅड्डे सोबूतांव काडन बोल्याच्या आडोसाक मुतोंक रावलो. काल सांजेर तशेंच मुतोंक रावले कडेन ताका कोणेंगी हांसो ताळो आयकल्लो. पिच्चा हळवायन मेटां काडून आवाज आयकले कुशीन गेल्लो आनी थंयचें दृश्य पळोवन तटक्क जाल्लो. फाटल्या पांयांनीच हळवायन पाटी येवन शीत घरांत धांवलो. रिट्टीक पिच्चाचें नडतें विचित्र दिसलें. काल जालें पिच्चा रिट्टीन विचारल्यार पिच्चान कांय ना म्हूण जाप दिली. तरी पिच्चाचो तोंडाचो रंगच बदललो आनी आज पिच्चा आनी रिट्टी त्या जाग्यार पावल्लीं. पिच्चाच्या कुडींत व्यक्त आशा किर्लल्ली. मोतींत आतुरायची आंकरी फुटोवन आयिल्ली. सुकीं आडारां कांटी पाटी सरून हळू मेटां काडून तो फुडें गेलो. दाट बोलें तें. रुखार झाडांचे फांटे पाटी ओडून पिच्चा तिळूंक लागलो. ताका निराशा भोगली. कालचें दृश्य नातलें. तो कंतिश्ट जावन पाटी परतलो. चलया रिट्टी पिच्चा बुतीं घेवन म्हणा लागलो. ती दोगांय फुडें सरलीं. क्लासीन जाल्यार पिच्चाचे मोतींत लिसावरी गाना जालें. ताच्या मोतींत ल्हानशें वादळस उठलें. पयलींचे परी तो ताच्या सांगात्या लागीं हांसून नाचून उडकाण घालून खेळनातलो. क्लासी उपरांतूय एक सुरस्स बसून चिंतालो. हेर भुरग्यांनी खेळोंक आपयल्यार तो वचनातलो. एकाच सणे ह्या नेणट्या भुरग्याचेर कसली बदलावण घडली. सांजेर इस्कोल सोंपतस पिच्चा आनी रिट्टी पोतें कांद्यार आनी हातीं बुती घेवन घरचे वाटेक लागले. रिट्टी मावूनपणी पिच्चाचो पाटलाव करी लागलें. वाटेर तांचे मदें चड उलोवणें चल्लेंच ना. पिच्चान
चड्ड्याच्या बोल्सांतले काडयां पेट भायर काडली. रिट्टी आतुरायन लागीं आयलें. पिच्चान काडयां पेटुलाचें बागील हळवायन उक्तें गेलें. ताचे भितर आसले 3-4 हुंबले मोरून पडुले. रिट्टी व्हडल्यान हांसलें. पिच्चाकय हांसो आयल्यो. तांचे मदलो एक हुंबलो थंय जीव आसलो तर पिच्चा येदोळसूं रिट्टीचे बाजवे भितर घालन रिट्टीचे बोब आयकून संतोश भोगतो. इस्कोलान जाल्यार पिच्चा आपणे दनवेले हुंबले, जरले, गुंगुरले, दोंबले आनी मुयो हेर भुरग्यांच्या आंगार घालन तांची अवस्था पळोवन संतोष भोगसो. हो तसो मोगाचो हवेस. खुर्सागुड्याच्या मुळांत पिच्चा गेली एक गाय आनी 2 वासरां चरोवन आसलीं. बारीक बोडींग घेवन गायचे पाटीक 2 वाजयले ताणें. गाय आनी वासरां शिमटी उखलून धांवूंक लागलीं. गुड्याचे तकलेर थोडे भुरगे पतंग उडयताले. आतां पिच्चा तांचे सरशीं गेलो ना, कारण थोड्याच दिसां आदीं ताणें मावशेन दिल्ले 2 रुपये करसून 5व्या वर्णाचो सोबीत एक पतंग तयार केलो. तो पळोवन रिट्टीकी खुशी जाल्ली. खुर्सागुड्याचे तकलेर रावन पतंग सोडलो ताणें. तितल्यार एका मोसराळ्या छेड्यान आपल्या पतंगाद्वारे पिच्चाच्या पतंगाचें सुतूस कातरलें. पिच्चाचो पतंग पयस दिगंतार न पयस जाल्लो. ताच्या दोळ्यांनी दुकां भरलीं. पूण तो असायक जाल्लो. त्या व्हड चेडवा कडेन जिखचे बरी नातल्लें. उपरांत रिट्टीन कशेंय ताका बुजोवन घरा आपोवन व्हेलो. आतां पतंग पळयतना पिच्चाच्या आंगार हुंबले सरताले. रिट्टी, तुका बिंडां म्हळ्यार बारीस मू? तूं हांगा सकला राव. हांव पिकीं बिंडां काडून घालतां. पिच्चा मांकडा बरी बिंडा रुखाचे फांटयेक धरून वयर सोडलोस. पिकी बिंडां जोडून पडलीं. रिट्टीन थोडीं गेलीं आनी उरिल्लीं बुतयेंत भरलीं. पिच्चा रुखार बिंडां खावन सकला देवलो. रुखाचे तकलेर आसतना पिच्चाची दिश्ट पयशिल्ल्या शेमगेच्या बोल्याचेर कंसली. बोल्या भोंवतीचीं झाडां हालचीं दिसलीं. दोळे ताचे रुंदले. आदल्या दिसाचो उडस परत केल्लो. ताची मत चुरूक जाली. आतुराय सोडून आयली. बिंडांच्या रुखार तावन सकयल देवलोस वेगवेगळीं पोतें खांदार सोडून बुती हाती घेवन चल रिट्टी, वेळ जालो म्हणालो. रिट्टीन पिच्चाचो पाटलाव केलो. शेमगेच्या बोल्या तावन सुमार 200 कदमां पयस आसतना रिट्टी, म्हाका पोटान सापता, आत्तां आयलो म्हणून चड्डेचे बुतां काडीत शेमगेच्या बोल्या सरशिल्ल्या धाकटुल्या बोल्यांत घुसलो पिच्चा. रिट्टी बुतयेंतलीं बिंडां काडन कांयत जावलें. पिच्चान हळू माजराचीं मेटां काडलीं. शेमगेच्या दाट बोल्या सरशीं पावलो तो. कोण गी भितर गुणगुणचें आनी कुचिलो जाल्यार बरें हांसचें. उपरांत कसलो गी आवाज. तोंडांतली शिंपी हळतायन गिळून पिच्चान फांट्यो हेवशीन तुवशीन बागोवन हळू भितर तिळ्ळें. हब्बा वास लागी तो. एक दादलो आनी एक स्त्री. तीं कितें करतात हांगासर? पिच्चाची आतुराय चडली. परत तो तिळूंक लागलो. एक दादलो आनी एक स्त्री. तांची तोंडां दिसानातलीं जाल्ल्यान पिच्चाक तांची वळख मेळ्ळी ना. पिच्चा, रिट्टी बोबाटलें. पारी फाटल्यान धांवून घरा फाटल्यान ये. हें एक मालून हेस्स वेळार बोबाडटा. पिच्चा हळू मेटां काडून फाटीं आयलो. सगळो घामेलो तो. कित्तो वेळ रे तुका? कांय ना रिट्टी. रिट्टीन पिच्चाक 2 आंबे दिले. सदांचे परी दोगांय एकामेकाक चिडावन हेडावन खेळत घरा पावलीं. पिच्चाची मौत सगळी सांबळ जाली. मन जाती सुकणीं जाल्यार रानांत खेळटात, झगडटात, मस्त घालतात. पूण मनीस? मावशे लागीं विचारल्यार कशें? पिच्चाच्या मोतींत सवाल उदेलें. ताणें आज माने केलासा वेगळी मूग दिलें. सांजेची आमोरी तीर्स जातस मावशेन दोगांयक वाडलें. दोगांय जेवलीं. मावशी आयदनां धुताना पिच्चा हळू भितर गेलो. कितें रे पिच्चा? मावशेन मोडकी धुवन वमती घाली. मावशे, आज खुर्सागुड्यार कितें जालें रे? मावशेचे सवाल. हांव आनी रिट्टी चलून येताना शेमगेच्या बोल्यांत कोणगी एक दादलो मनीस, एक बायल. छडाल मावशेच्या तापडान पिच्चाचो पोलो मिरमिरलो. तो सुस्कान रडोवन न्हिदोंक गेलो. मावशेन म्हाका कित्याक मारलें? हांवें कसली चूक केली? शेमगेच्या बोल्यांत हांवें पळयलें तिका सांगलें मात. थोड्या वेळान चिमणी पालवून मावशी पिच्चाचे बगले न्हिदली. तिणें पिच्चाक पटलून धरून तिणें ताचें माथें पोशेलें. तिची हुनूनी 2 तेंबे दुकां पिच्चाच्या हातार घडलीं. पिच्चा, म्हणाली मावशी, तूं आनी मुखार खुर्सागुड्या वयल्या त्या शेमगेच्या बोल्या सरशीं वचनाका पुता. तें हळशीक पळय नाका पुता. तूं बरो भुरगो न्हय? तुवें बरो भुरगो जायचें पुता. ती तेरती कसकसून रडली. पिच्चाक सारकी न्हीद पडली ना. भिरांकूळ सपनाय पडलीं. दुसरो दीस आयतार. पिच्चा सकाळींच्या मिसाक गेलो. मिसा उपरांत दोतोरांचे क्लासींत आज बोनामेस्त्री देवाच्या 10 उपादेसां विशीं सांगतालो.
सवो आनी नवो उपादेस तो बारीस सोबीत तरान विवारतालो. परद्वार करिनाका आनी पेल्याचे स्त्रियेची आशा करिनाका म्हणले विशीं ताणें व्हडलो शर्मांस सांगलो. निस्कळपणा विशीं ताणें मस्त विवारतिल्लो. पूण पिच्चाक एकय समजनातलें. ताच्या मोतींत शेमगेच्या बोल्यांतलें दृश्य परत उदेलें. त्या दृश्या फाटल्यान मावशेच्या तापडाचो भिरमिरो आनी आतां बोनामेस्त्रीचो शर्माव पिच्चाक घुसपडलो. घरा आयिल्लोसो तो रिट्टीक सोदून गेलो. रिट्टी घरा नातलें. तें ताच्या व्हडली मायकर गेल्लें. मावशी आपणाचो इतलो मोग करतली तर तिणें आपणाक कित्याक मारलें? शेमगेच्या बोल्यांतलें दृश्य पळयलें आपणाचें सूख वें? पिच्चाचे मोतींत सावलां वयर सावलां. पूण जल्मतनाच आपणाच्या आवयक आपणाक सोडून धांवली खंय. आपल्या बापाय विशीं तो कांयच नेना. आपणाक मावशेनच ल्हान व्हड केल्लो. मावशेचेंय काजर जाल्लें. पूण बाप्पू आनी तिका समा पडनातल्यान मावशेक सोडून बाप्पू घाटार गेल्लो. आनी थंयसर तो एक हिंदू बायले संगी जियेता म्हणून शेजारच्यांनी उलयल्लें पिच्चान आयकल्लें. मावशी पिच्चाचो मस्त मोग करताली. पिच्चाची मावशी आज सांजेच्या मिसा गेली. घरास बसून पुरो जाल्लो पिच्चा थोड्या लागीं थोडो वेळ बसून मासलेंक फातर उडोवंक लागलो. उपरांत सवकास उठून कुर्सागुड्याचे भशेन मेटा काडी लागलो. शेमगेच्या बोल्या सरशेन गेलो. कोणेंय पुसपुसचें ताका आयकलें. पिच्चाची आतुराय परत चडली. हळवायन मुखार गेलो तो. एक दादलो आनी एक स्त्री. तें दृश्य पळयतना ताचो पोलो मिरमिरलो. आदल्या दिसा मावशेन मारल्या तापडाचो ताका उडास आयलो. बोनामेस्त्रीन परतवारपणा विशीं दिल्ली शिकवणी ताच्या मोतींत आयली. आज तो इतली आतुराय दामून धरून बोल्याच्या आडोसाक पारत करून बसलो. 15 मिनटांनी एक स्त्री आनी एक दादलो आपापले वस्तूर न्हेसून बोल्यातावन भायर पडली. पयली स्त्री गेली, उपरांत दादलो. पिच्चा दोळे घुसतून बोल्याच्या इड्यांतल्यान त्या दादल्याक आनी स्त्रियेक पळोवन थटाकलो. ताची मावशी आनी बोनामेस्त्री कुर्सागोडो देंवोन घरचे वाट्याक लागली. देव बरें करूं.